जीप मोची जीप तुझी हाडाची न्हूय पूण मासाची. जीप मोची जीप तुझी स्वादीक उतरां उलोवपाची. जीप मोची जीप तुझी स्वादीक उतरां उलोवपाची. जीप मोजी जीप तुझी बरी खबर परगटपाची. पुणेची बीन सांगोन आपलेंच कोत्ताय व्हडपण. आपल्या वसलो ना दुसरो कोण उठ्ठाय गोरवान बरोन उलोवंक ते फोटिंगपण. हें जें कांतार आसा तुवें जायते वर्सां आदीं म्हटलेलें. हय हय बरीं वर्सां जालीं काजूची न्हवणी. म्हाका दिसता 5-6 वर्सां पूण 7 वर्सां पूण जावपाक जाय. हय. आनी तुजो आवाज अकस्मात असो कित्या पासत बदल जालो? हांव म्हाका पयलींसून आंबट भियावपाची संवय आसली. आंबट जावं तीख भियावपा संवय आसली आनी पयलींसून म्हाका अशें करून तोंड बी जात्री ताड बी पडटालो. आनी मागीर हे बाब जात्री हांव तेंचे बरी हॉर्सां बोब मारपाक लागली. हो जात त्या दोणां बोब मारपाक लागली. हें आयकनाय सो तेजी मुगे तोंडी आनी तो बोब मारप मुगे एक जाली. आनी डॉक्टर म्हणूंक लागलो तुगे ताळ्या पोडयो येयलो हांवें भितू. सो तेजे हांव दोतोरा बरोबर गेलें मुगे ताळ अशें करून उलयलें तें अशें करून वॉयस बंद जावपाक लागलो एक वर्ड. सो दोतोर म्हणूंक लागलो तुगे ती ताळया एटलिस्ट उलय नाका म्हूण सांगलो एक जाप काणाक म्हूण. आनी हें जाता म्हणूंक लागलो पुडयो येयलो आय त्यो वचपा नाय म्हूण. सो हेंची बरी म्हाका आनी रेस्ट मेळ्ळी ना. सो तेजी मुगे तो चड जायत गेलो आनी आतां मुकोडे कांतार जायना अशें करून सकयल हें जाता. हांव मुगे घोवागे कांतरां सदां तो मुट्टे हांव तेगे बराबर सगळीं कांतरां हांव तेगे शिकलो आहा. आनी सो म्हाका कितू उमेद आहलोली हांव तेका तियात्र दिसा चोयल्या कितू उमेद येता म्हाका नाचोंक. आनी मुठां देव मुगे ताड बोर करता केन्ना तरी हांव नाचतलें अशें म्हूण. ताचो आवाज बरो जालो म्हणटच म्हाका दिसता तुमचें स्वताचें अशें एक प्रोडक्शन भायर सरतलें हातून इल्लोय दुबाव ना. ह्या खिणांत आमी आनीक एक एंटनीचो व्हिडियो पळोवया आनीक आमी मुखार या. कितलो वेळ जाला हांव क्लायडाक हांगासर रावतां. खूंय पावलो काय? हॅलो हॅलो क्लायड तूं खूंय आसा? सिल्विया हांव वद्दे वाटेर आसा पळय. क्लायड कितलो वेळ जालो हांव तुका हांगासर रावतां. हांव रोकडोच येता रोकडोच. बेगीन ये न्हय बेगीन ये. सिल्विया क्लायड सिल्विया आयज हांवें तुका एक बरी खबर हाडल्या. बरी खबर? आनी कसली? हांवें तुका सांगोंक ना हांव बोटीर येतलो म्हणून. हांवें इंटरव्यू दिलोलो आनी तो इंटरव्यू हांव पास जालो. खरेंच? ही जावन आसा एक खुशाल कायची खबर. क्लायड हांव सदांच देवा लागीं मागतालें तुजे बोटीर वचपाचें बेगीनूच जाल्यार पुरो म्हणून. आनीक थोड्याच दिसांनी हांव बोटीर वेतलो आनी एक व्याज मारून येतच एका बऱ्या चेडवा लागीं हांव काजार जातलो. कितें? बरें चेडवा लागीं? आनी मोशें कितें? तूंच तें चेडू. क्लायड पुरुषाच्या जिविताची काणी कोबार जायना सांगून. एक गरीब भुरगो आपले दिसारी देवा लागीं मागून. आपले घरचे चिंतून पळय कुर्ताची बेता बागोवन. तो निराशी जातालो फकत सिर्विसेक लागून. एंटनी आतां जो आमी आनीक एक व्हिडियो पळयलो आनीक लोकांकूय दाखयलें तुजी कला. ह्या खिणांत आमच्या ऑडियन्सांक तुवें वेगवेगळे तरेचे रोल केल्यात भुमिका केल्यात हाचेर थोडो उजवाड घालूंक हांव मागता. आमच्या ऑडियन्सांकूय कळोवन दी. चडशे हांवें हिरोचे रोल केल्यात विलियन रोल म्हणटा आनी दुसरे हितून भावाचोय रोल केला. आनीक हालीं जी म्हजी VCD जी भायर सरल्या तितून हांवें एक भावाचो रोल केला. आनी म्हज्या ऑपोजीट आसलेलो बाब नेविल म्हजो हांव ताका भावूच कसो मानता आनी ताणें म्हाका जायतो आदार दिला आनी भावाची आमी दोगांयनी मेळोन बरी भुमिका केल्या. आतां इतली सगळ्यो वर्सां तियात्रांनी थोडे भोव बारीक बारीक अशी वाट चलत आयला म्हणटच अशा महान अशा कलाकारां सांगाता तुका जायत्यो वेगवेगळ्यो भुमिका करूंक मेवल्यो. तर ज्या मनशां सांगाता तुवें भुमिका केल्यात तांचो तुका उगडास आसा?
तूं म्हणूंक सोदता आमचे प्रोफेशनल कशें प्रोफेशनल म्हटल्यार आमचो प्रेमानंद लोटलीकर, तेज्या मागीर दुसरे आमचे इनासियो देकानाकना जो ह्या संवसारांत ना, त्या उपरांत आमचे बाय आतुने देकालांगूट जे म्हजे VCDन ताणें काम केलां, आनी जुस्टिनो जो प्रोफेशनल सांगे वयलो आनी ताणें ताच्याय बारा हांवें काम केलां. आनी आमचे कॉमेडियन फामाद कॉमेडियन सेल्वी, मागीर आमचे जेनेट आनी कॉमेडियन आंबे, ताणें म्हाका जायतो आपलो आदार दिला म्हजे VCDन बरे भाशेन काम केलां. आनी हांव आमचे फामाद तियात्रीस तांकां हांव सदांच उंचल्या पांवड्यार लेखतां कशें. आनी एके भाशेन म्हाका कोंकणीचो खूब मोग आसा आनी तशेंच आमचे फामाद तियात्रिस्तांचोय. हांव ताका जायते पावटी जेन्ना ते एक्टींग करतात तियात्रांत जावं कसले VCDन, जायते पावटी म्हाकाय उमेद कशी येता. एक गजाल आमी जाणूंक सोदताले ह्या वेळार, ती म्हटल्यार जे भाशेन तूं तियात्र न्हेसला आनीक फॅड कार्नावालाचे फॅड हातूंतूय तुवें भुमिका केल्यात, तर हातूंत वेगळेपण कितें आसा, कितें तरी फरक आसा? कार्निवालांत फरक म्हटल्यार कार्निवालांत जे आमी एक्टींग करतात न्हू, कार्निवाल फकत चडशे आमचे जमनीचेर जातात आनी तियात्र तुका स्टेजीचेर. पूण म्हाका तशें डिफरन्स कांय कशें लागना डिफरन्स. पूण जेन्ना तूं खेळांनी भाग घेता जावं तुजी भुमिका करता, जो ऑडियन्स आसता तो तुज्या सारको लागीं आसता, सामको राग आसता. वय सारकें. पूण तियात्रांनी तो ऑडियन्स पयस आसता, तुका दिश्टी पडना. पूण तशें कांय डिफरन्स कांय ना, कित्याक लागीं आसूं पयस आसूं, पूण तशें परी खेळ पूण आमच्या तियात्रा भाशेनूच. पूण म्हजे भाशेन तियात्रिस्तान कारेजस, तो मातशें कारेजस कसो आसूंक जाय ते भाशेन भुमिका करता ते भाशेन, आनी कांतारा म्हणटा ते भाशेन ताणें लोकांक लॉजोवंक फावना. आनी जेन्ना कितें करता सदांच पालकार चोडटा वो जावं हेळान एक्टींग करता, देवाचें नांव घेवन एक्टींग करूंक जाय. आनी आमी थोडी भोव भासाभास केल्या, पूण आमच्या ऑडियन्सांक स्टेजीचेर जें कितें जाता तें तर तांकां लायव्ह मेळत जाल्यार ते चड खुशाल जातात. आनीक धाकटीशी विनंती, एक खंयच्याय कांताराच्यो 4 वळी तुवें गुणगुणच्यो. भोव खोशयेन. आनी हेंवूय कांतार जे म्हाका बापा आमचे फामाद डायरेक्टरान पॅट्रीक दुर्योधन म्हाका बरोवन दिलेलें, आनी तें कांतार हे भाशेन. म्हजेच भितर हांवें लिपोवन दवरलेली, आयज हांव तेच काळयेचो उगडटा बूक, एकटो म्हणटा आमी मोडून उडयता कोंकणी भाशेचो रूप, म्हज्या तोंडारूच ताणें पाचारलें. आनी भाशेन हें आतां चड तेंप जालो देखून मातशें थोड्योश्यो लायनी हांव विसरलो, पूण हें आतां बरें पयलींचें कांतार तें. म्हणटच तुका ह्या फिल्डांत तूं वावर करता आसतना थोडो भोव जायत्या जाणांचो आदार जाला. वय, म्हजे मायन जावं म्हजे घरकान्नीन आनी हेरूय म्हज्या इश्टांनी म्हज्या भावान जायतो म्हाका आपलो सहकार दिला. आनी तियात्रान नाचपाची म्हाका जशें पळय हांवें तुका सांगलां, तियात्रान नाचपाची म्हाका ल्हानपणी सावन उमेद आसा आनी ती उमेद हांव सांडूंक सोदिना. आनीक एक गजाल एंटनी, तूं उलयता तुज्या तोंडांतल्यान भायर सरलें म्हणजे तुज्या फॅमिली मदें तुजो बापूय आयज ह्या संवसारांत ना, पूण ताणेंय पालकाचो वावर केला आसतलो. ताणें पालकाचो म्हटल्यार तो जायत्या खेळांनी नाचला, पूण हांवें ताका केन्नाच पळोवंक ना. पूण जशें परी तो म्हाका जायते पावटी सांगतालो आपूण खेळांत नाचतालो आनी आपलें गोल तो सदांच हे परी वयर काडटालो. आनी केन्ना तो चडसो कॉमेडियन, आनी ताका आमच्या बेरपाड्यांत बेतालबाती ताका किड बॉक्सर म्हणल्यार कोण वळखता, आनी हें नांव ताका पडलेलें खंय. आनी पूण आतां खेळांनी नाचल्या उपरांत जायते पावटी ताका लादाई करपाची संवय आसली. कोणूय ताका आपयताले, म्हणजे कोणाची लादीन आसल्यार तो जेर ताची लादीन करूंक येतालो. एक तुजो पाय तर एक बरो कॉमेडियन आसलो जाल्यार थोड्यो क्वॉलिटी पायच्यो तुज्या आंगांत येवंक जाय आसल्यो. कॉमेडी म्हटल्यार म्हाका तितली कॉमेडी येना, पूण चडसो हांव रोल करून दुसरे भाशेन म्हजो रोल म्हणजे सेंटिमेंटल चड म्हाका रोल लायक जाता तो म्हटल्यार सेंटिमेंटल.
आनी रोडपाचो आनी आमचो सेबी पिंटो बेनावली ताच्याय खेळांनी आनी ताच्या तियात्रांत गोटो तातूंत हांव नाचलां आनी प्रेमानंद लोटलेकाराकूय हांव विलन रोल केला खरो पूण म्हज्या विसिडीन जी हालीं भायर सरल्या आनी ताचें नांव आजुनूय कोणूच नकळो ते विसिडीन हांवें रडपाचें चड रोल केला आनी रडपाची भुमिका म्हाका एकदम चड आनी चड आवडटा. मागीर वेळ आनी कित्याक करुया आमी त्या भुमिकेचेर आतां नदर मारुया आनी आमी फुडली वाटचाल करूया. चल. माय म्हाका तुजे बेसाव दी माय. त्या बापाची त्या पुत्राचे त्या सुनाताचे म्हणजे पुता माय आयज पयलीच फावट तूं आमच्या दोळ्यांत सामका रायलो भायर वेताय. म्हज्या आवडी जावन आसा तूं ह्या संवसारान व्हडलो मनीस जा. व्हडलो मनीस जालो पाय. म्हाका तुजे बेसाव दी पाय. पाय. म्हज्या पुता पाय. तुम्ही झाडात हे तुमचे मायनारीक पाय कसले त्रास काडले ते तुमकां ल्हान आसलेले व्हड करूंक. बरो करून बाबा बरो करून. पाय आनीक पाय सदांच तुमकां देवान बरी भलायकेन दवरल्यार पुरो म्हणून ह्या तुमच्या पुताचे बरेपण पळोवन सिद्ध्या म्हजी भयणी. क्लायंट म्हजे बाबा. आमी तेगूय पावना. आयज सदांच एकामेकाचे सांगाताक आसली. आयज तूं नदरे भायर वेताय देवान तुका सदांच सुखी दवरल्यार पुरो. लसली म्हज्या बाबा. फ्लायट बरे भाशेन वच. तूं बरे भाशेन म्हज्या बाबा. खबर घे. बरे भाशेन राव. पाय पाय बाबा बरे भाशेन रे बाबा. बाबा. एंटनी तुजी फुडाराची येवजण कशी कितें आसा? फुडाराची येवजण म्हटल्यार जशें परी हांवें तुका सांगलां म्हाका कोंकणीचो खूब मोग आसा म्हणून तेच परी आमच्या कोंकणी तियात्रिस्तांचो सोंपलेल्या तियात्रिस्तांचो आनी फुडाराक येवजण म्हटल्यार हांव चिंततालो फुडाराक ही आमची कोंकणी भास फुडें फुडें पावूंक जायतीं चलचित्रां तयार करूंक चड करून व्हडलें चलचित्र तयार करूंक आनी कितें तरी बरें करून लोकांक दाखोवंक. एकूच उतरान कोंकणी मायभास टिकोवन दवरूंक वय सारकें वतलो. तुमी एंटनी सांगाताक थोडो वेळ सारलो त्या पासत प्रुडंट मिडियाच्या नांवान खासा सगळ्या तुमच्या नांवान हांव ताका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. तुकाय चड चड देव बरें करूं. आनी इतल्यानूच आयची माणकामोत्या कार्यावळ एंटनी सांगाताक हांव हांगाच सोंपयतां. पूण विसरूं नाकात जे भाशेन एंटनी सांगलां तेच भाशेन आमच्या मायभाशेचो मोग करूंक.